गोय सरकारान जेन्ना कर्फ्यू अनाउन्स केल्लो तेन्ना खुबशे रिस्ट्रिक्शन आसले आनी तितून मेन एक रिस्ट्रिक्शन आसलो ती की थोडी शॉपां आसा जी रेस्टॉरंट्स आसा बारीक बारीक गाडी आहा ते फक्त एक पर्यंत ओपन रावतली. सो तितूनसून कितें जालें की जी GMCन जे कोविड पेशंट्स आसा तेंचे रिलेटिव्स आहा सो तांकां खूब अफेक्ट जावपाक लागलो ब्रेकफास्टा खातीर नाजाल्यार डिनरा खातीर नाजाल्यार आनी जेवणा खातीर. सो तितूनसून आमी पळयलें की रेवोल्युशनरी गोवन्स हे ऑर्गनायझेशन लास्ट 1 म्हयनो जालो की कंटिन्युअसली सगळ्या लोकांक फ्री ब्रेकफास्ट दिता आनी डिनर दिता. सो तेंच्यांनी हे इनिशिएटीव घेतला अंडर लेट्स हेल्प गोवा. सो तेंच्यांनी ते कशें मॅनेज केले 1 म्हयनो तेंच्यांनी कशें त्रास काडले कशें तेंकां दिसता हे हेल्प करून गोंयकारांक. सो आमी तेंचे कडसून जाणून घेवया की कशें तेंकां दिसता ते. तुमचें नांव सांग आनी तुमी खंयसून येयला तुमी सांग आनी तुका कशें दिसता हे इनिशिएटिवा बद्दल तें सांग. म्हाजें नांव गौरेश, हांव शिमलाचो आनी हे इनिशिएटीव घेवन म्हाका खूब बरें दिसता आनी हांव थँक्यू सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें मागता. आमच्या फाटल्यान पळय आहा कोणाक तांकां बरें मागता कित्याक लागून सगळे आमकां ब्लेसिंग दिता ते आमच्या फाटल्यान कोण हात कोत्ता पळय ना स्पॉन्सर आमकां दिता तांकां हांव खूब देव बरें मानता आनी म्हाजी उतरां सोंपयता. तुमचें नांव सांग. अविनाश शिरवेकर म्हजें नांव म्हजें आनी आमकां 1 म्हयनो जालो आमी जेवण हांगा करता. मॉर्निंग आमी ब्रेकफास्ट दिता आनी 7 सुमार आमी डिनर दिता आमी. सो तुमी हे मॅनेज कशें करता. आमी आमच्या घरचे लोक आमकां हेल्प करता आमकां आनी कोणी आमकां हेल्प केला आमकां खूब जाणांनी तांकां कळलें की आमी हांगा जेवण दिता म्हणून ते आमकां हेल्प करपाक लागले आमकां. आनी तुमी चालू केन्ना म्हणजे तुमचो दीस कसो चालू जाता म्हणजे तुमी चालू कसो सकाळी कितल्यांक उठता तुमी. सकाळी 5 उठता मागीर आमी ब्रेकफास्ट करता. आमी ब्रेकफास्ट केले की आमी 7 सुमार येता आनी हांगा डिस्ट्रिब्यूट करता. मागीर आमी डिस्ट्रिब्यूट जाले की आमी घरा येता मागीर आमी ड्युटी स्टार्ट जाता. मागीर सांजे आमी डिनर तयारी करता 2 सुमार आमी आनी मागीर आमी 7 सुमार येवन हांगा डिस्ट्रिब्यूट करता 7 सुमार येता आमी. आनी तुमी म्हणजे आयटम्स कसले तरेतरेचे आयटम्स कसले कितें करतात. पुलाव करता आमी केन्ना शेनवाराले बिर्याणी करता नाल्यार दाल रायस करता केन्ना छोले करता आमी आनी मॉर्निंग आमी चडशे फोव आनी शिरो करता मॉर्निंग आमी. दो लोग कौन है? दो लोग बोला तो लेफ्ट से और कोई है बाय तुमचें नांव सांग आनी तुमकां कशें दिसता तें सांग. म्हजें नांव कॅट्रिना ब्रगॅन्झा. ओके चोयताले व्हिडिओचेर आनी मिटिंगेक वचोन जे आर्मीचे भुरगे रात दीस पळय काम करताय डिफरंट ग्रावंडाचेर आनी डिफरंट भाशेन चड उमेद भोगता चोवपाक तेंचो हार्डवर्क आनी दिसता की आमकां टायम मेळटा तसोच इल्लोसो तांकां वॉच टायम तेंकांय दिवपाक आनी हितून भाग घेवपाक. तुमी आतां स्पेशली खंयसून येयला हांगसर आयज सर्व करपाक डिनर. वास्कोसान केला. आनी तुमकां कशें दिसता एक गोंयकारांक नाल्यार सगळ्या लोकांक एक हेल्प करता. चड उमेद वाडटा. ओके चड उमेद वाडटा जे आयज हे जेवण तयार केलां ते हांवें एकल्यान तयार केलां डिस्ट्रिक्टांतूय दिवन येतला आतां आतां हिंगाय दिलां. आनी जेन्ना लोक फीडबॅक दिता की आमी सकाळीं रावतालीं आनी आमकां कांयच मेळोंक ना आमी आजून उपाशी आहाय चड दूख भोगली कित्याक आवर गव्हर्मेंट कॅनॉट टेक केअर ऑफ आवर पीपल
right? There should be a proper canteen for the caretakers at least, and give a proper food for the patients, which our patients in the hospital doesn't get good care, and the attendants don't get proper food in the canteen, which they can pay and buy, but there's no. Yesterday I heard in district that the food is very bad. I was there at district yesterday evening during the dinner. So the food is not proper in the canteen. So this is what I have to say. Thank you. Our revolutionary Goans are working really day and night very hard, and आमची गोंयकारांनी फकत सोचे आणि तांकां युनायट रावचे. देव बरें करूं बाबा. सो तुम्ही आता पहिले की 1 महिनो जालो रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांगा जीएमसीन फ्री ब्रेकफास्ट आणि फ्री डिनर दिता आणि त्यांचे ते हार्डवर्क पळोवन तेंचे कडेन चल्ले की त्यांचं दीस सकाळीं 4:30 ते 5 आणि रातचे 8:30 सोंपता तेंचो आणि त्यांची फॅमिलीज आसा त्यांचे जे आनी कोण तांकां हेल्प करता तरेतरे सामान हाडून दिता आणि तरेतरेचे हायजेनीक फूड ते तयार करता आणि लोकांक आणि गोंयकारांक आणि एक भेदभाव करना कोणूय आसूं तो ताका ते जेवण दिता आणि अशेंच ते फुडें ह्यो इनिशिएटीव तेंचो आसा तो चालू करतले. देव बरें. खूप जण